Isaci bedogia digeda ignorunda kayoga diuya Calvari bedogun borvis kota Ekmonar misalado kiuya Isaci bedogia digeda Ignorunda kayoga diuya Calvari bedogun borvis kota Ekmonar misalado kiuya Calvari bed noviando no sorda Visaja morna lugras koruya आचेमिसान संपलेल्या आंजेला फ्रांसिस्का टेलिसाक जीवच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या बसत आचेमिसान मागुया. आमची गोरजो आवडे बापाक उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे मिसाची भेटेंत पावते परिभांडू घेवचे खातीर आमची पात करून घेवया. काळजांतां दूख दवरतल्यान मोक्षण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक लूट कर. सोम्याक लूट कर. पातक्यान आपोंक आयलाय आपोंक आयलाय. क्रिस्ताक लूट कर. क्रिस्ताक लूट कर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक लूट कर. सोम्याक लूट कर. सरपोतदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व पर्जांच्या दोनिया तुझ्या दोन अध्यक्षा कॅन्टरबरीच्या अगुस्तिनाचे शिकवणे वरवीं इंग्लंडाच्या लोकांक सुवर्तमानचो उजवाड तुवें दिलोय. इंग्लंडाक तुवें फावो केल्ल्या ह्या उबेबोंत भक्ताचो वावर आख्खे पवित्र सभेक सदांच चड आनी चड फळादीक जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगवस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण
बोणकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांये कोराड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोद्यांनीर पावलू आनी सिलास मागणें कोत्ताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड धोरकाम जाली आनी बोणकोन बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांचो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोणकोण्याच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पडून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूंक नाका, आमी सगळीं हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडूंक पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या, जेजूचेर भावात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरून आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साक्षातिंगी तुका नमस्कार कोत्ता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हरते. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीज घोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय जोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो.
सर्वेश्वराचोय 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 जोय सर्वेश्वराचोय 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 जोय सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं जेव्हा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक आतां हांव म्हाका पाठयला ताची शीब येता तरी तुमी खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोदीन भरल्यांत तरी आसता हांव तुमकां सत सांगता हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचे हांव वचना जायन जाल्यार शोराती तुमचे सोरी येवचो ना पूण हांव गेलो जाल्यार तो तुमचे सोरी ताका धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर कास्तीचें फोर्मण पडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वागानी तुका क्रिस्ता तुझे म्हाका भाव भयणो तुजो स्वर्गीचो बाप आपल्या पुता बोरवीम शिसांक दोरनोतांक वेचून काडटा आनी तांकां कार्य आपलो वावर दिवन धाडटा जेजून म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगटात तो निरोप संदेश आमकां पावला दिला तो आमकांच दवरूंक न्हय पूण दुसऱ्यांकूय परगटूंक जेजू आमकां जण एकल्याक विसता एकेका बेसा प्रमाणे आनी धाडटा तो देव विसता देव धाडटा आनी देव करूंक मागता तें कितें तें समजूंक आनी मानून घेवंक म्हत्वाचें तेन्नाच आमी ताची येवजण फुडें व्हरतात ताका मानता ते भाशेन वावरतात आनी ताचें काम शार्ती पावयतात तर सदांच आमी देवाक ताचे येवजणेक उक्ते जावंक पवित्र आत्म्याची सुचोवणी उजवाड आदार घेवन तो जाणवायेचो बोरी बुद्धीचो आत्मो ताची जाणवाय ताची बुद ताची स्फूर्ती ताचो आदार घेवन सहभागिलीपणान सांगातान जेजू आनी ताच्या राज्या खातीर वावरूंक आमकां सदांच आयती उदार कर म्हूण मागुया मिठोनेक आमी गायन गावुया सी सो बागेंतल्या फुलां मदें पान 30 C6 पेज 30 बागेंतल्या फुलां मदें रानांतल्या झाडां मदें
जेजूच्या काळजा सोबे येतोय गाडीस मोचे जेजूच्या काळजा सोबे येतोय गाडीस मोचे Oriacia udcavito Velicere vivido Razacia veriabito Ides rama जेजूच्या काळजा सोबे येतोय गाडीस मोचे जेजूच्या काळजा सोबे येतोय गाडीस मोचे म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोर पोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास परबेच्या समोर रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो येवन तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशोक सोयिंबांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया थंय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकडणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुणोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाडणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Bobit, bobit, bobit Dolbarato sorvespor tu Zorganizonsa Volia tuja voivova Usorgindu soy, 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 soy Sorvespor aciravi Eta takar soy, soy Usorgindu soy, 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 soy बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन घोस्ट मरण संसंगवेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्यास सांगलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्यास सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसडे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. Gesù bello, Gesù ci volzala, Gesù noviare dono. Gesù bello, Gesù ci volzala, Gesù noviare dono. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सगळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14वी आमच्या पाप साहेबाक, कार्दियाल फिलिपनेर आमच्या गवळी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणशी काकृत कर, तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवाद मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यान धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयले मागणे म्हणून ह्या मागण्या बरोबर आमची गोरजो आवडे बापाक भक्तीपणी उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळ्यांच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या राजवटी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेतान राजपास चलयता सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शिली संसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचें पाप काडटली आमकां शांती. हो जेजू आमकां जण एकल्याक आमच्या अभ्यासा प्रमाणे आपयता विसता आनी आपलो वावर करूंक धाडटा. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फोवना तुज्या एकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेळटा. Kumeonच्या वेळार आमी गायन गावुया. D24 काळीज मोचे तूक अंतरेकता 560. D24 पेज 60. काळीज मोचे तूक अंतरेकता Jezu काळजान मोच्या Duka Jivu Grauda Nagoyasha Karga Moja Kariz Moshe Duku Odregada Jesu Karzad Moja Ashun Duka Jivu Grauda Otomomozo Dukadaneda Yeye Jesu Otomyan Moja Jiwak Moja Dukadaneda Yeye Jesu Jiwak Moja Otomomozo Dukadaneda Yeye Jesu Otomyan Moja
모제 그것도 드레그다 예수 나를 잡으로자 아순두가 시우그라오다 바보야샤 나를 가보자 가리스 모제 그것도 드레그다 예수 나를 잡으로자 아순두가 시우그라오다 바보야샤 나를 가보자 इतलो पावस आसतनाय तुमी आज ह्या मिसा भेटींत वांटो घेवंक आयली देखून आमी तुमचे बसत देवाक दिन वाजता आनी तुमकां एक एकल्याक आमची शाबासकी आनी दिन वासनी. फाल्यां आमचे सिनियर सिटीजन जांणी घडोवन हाडिल्लो समर ब्रीज आमी एक कार्यावळ तांचे खातीर करता हॉलांत सांजे 6 वाजता. जायत्यांनी कुपन्स घेतल्यान घेवंक ना तांणी घेवची आनी येवचें म्हूण मागता. सिनियर सिटीजन्स समर ब्रीज जरी समर सोंपता पावस पडटा तरी ही कार्यावळ वर्साच्या वर्साक आमी आमचे सिनियर्सां खातीर करता. 30 तारखेर आमचो नवो पादविकार आनी नवो पादकूर आमच्या गांवांत येतात, आपलो सोपूत घेतात ह्या गवळीक वावराक. 7:30 वरांचे मिसार आमी तांकां येवकार दितले आनी तांचो स्विकार करतले. हो सोपूत जाता तांणी हे मिसांत वांटो घेवन नवे पादविकारा आनी नवे पादकुरा पासत मागचे. प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या बापा, आमची सडवण समोर रोमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेवची कुडन रगत दिलें. ह्या भोव ओमोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमती पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उल्या मोसनांत संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी विसा